Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पण केसी एखादे वेळ वाढले जर जायत सांगे भागा भितर सगळी गरीब जनता आणि प्रत्येकाच्या घरान एकच रूम असता आणि त्या रूमान भितर 4-5-6 लोक रावतात। एखादे वेळ बाजारांतल्यान आयल्लो एक मनीस बाधित जालो जर जायत जाल्यार सगळ्यांकच ते जावपाचे चान्सेस असता आणि प्रशासनाचेर लोड पडटा, फॅमिलीचेर टेन्शन येता आणि ताचेर उपाय काडपा खातीर नवनिर्वाचित आमचे सगळे चेअरपर्सन आणि त्यांचे हे 5-6 जण आमचे काउन्सिलर एकठांय येवन तांणी कितें तरी उपाययोजना करपाक जाय। म्हणून पयलें एक सोल्युशन म्हणजेच हांगा एक कोविड केअर सेंटर करपाक जाय। तो बाधित जाता, एक घरान रावतात, त्या बाधित मनशाक हांगा हाडपाची व्यवस्था करपाक जाय। अशा प्रयोजनान हांगचे चेअरपर्सन आमचे दुसरे व्हाईस चेअरपर्सन केरोजबाब क्रूज, सय्यद इकबाल, आमचे काउन्सिलर प्रीती नाईक, तेजा गडकर असे सगळे काउन्सिलर एकठांय येवन खऱ्यांनीच लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर कितें तरी व्यवस्था आसपाक जाय। ह्या निर्धारान आयज हांगा एक कोविड केअर सेंटर आसपाक जाय हे प्रयोजन आसा। तांची रोखडीच ते मिटींग घेतले आणि तातूंतल्यान एखादे वेळ डिसिजन येतले आणि त्याच बरोबर प्रशासना कडेन उलोवपा खातीर, सीएमा कडेन उलोवपा खातीर, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलोवपा खातीर म्हाका तांणी रिक्वेस्ट केलो की मध्यस्थी करात आणि हातूंतल्यान कितें तरी सांगेकारां खातीर एक आरोग्याची सेवा उपलब्ध करून दिवपाक जाय।